माझें नांव प्रेमानंद गावडे, मडकय नागरी कृती संघाचो अध्यक्ष जावन आसा। आज हो मडकय गांव आशिल्लो जो आमचो सोबीत आनी सुंदर आशिल्लो आनी नांवा सारको गांव आशिल्लो। अंत्रुज म्हालांतलो एक फोंड्या म्हालांतलो एक सोबीत गांव आशिल्लो। आज ह्या गांवांत इतली दुर्गंधी मारल्या की सारके मडकयकारांक हांगा मडकयकार म्हणून सुद्दां वळखुपाक आयडेंटिटी उरोना। कित्याक सांग, त्यो मडकय ज्यो IDC आसा, IDCन कितें ज्यो घडामोडी घडटात जावं मडकय IDCनी जे सॅनिटेशन जावं इरेग्युलरिटीज आसात त्यो आजून सुद्दां हांगा ह्यो हेल्थ सेंटरान जावं IDC एक्ट केल्ले ना। ताका लागून आमी जे आमचे मडकय नागरी कृती संघ तशेंच आमचे लिगल एडवायजर वरद बाब हे मेळून आमी IDC तशेंच आमचे हेल्थ ऑफिसर हांकां प्रश्न विचारपाक आयिल्ले। तेन्ना आमचो हेल्थ ऑफिसर आज हांगा ड्युटेर नाशिल्लो तेन्ना आमचो जो हेल्थ इन्स्पेक्टर आसा ताका आमी काही क्वेश्चनिंग केलें। तो क्वेश्चनिंगाचेर आपले क्वेश्चन आमकां आन्सर करूंक शकलोच ना आनी ती सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरूय आमकां दिसना। ताका लागून सांगता, आज मडकयची सगळी दुर्गंधी असं पयस करपाक आमचे सगळे गोंयकारांनी उठचे आनी दुर्गंधी पयस करची अशें आमकां तरी दिसता। घेराव घालपा विशयी आज मडकय नागरी कृती समितीचे वतीन 2 मुद्दे आशिल्ले। एक 12 डिसेंबराक मडकय नागरी कृती समिती, पंचायत, IDC आणि हेल्थ हे चारूय ऑथॉरिटी मिळून एक मडकय जे इरेग्युलरिटीज आणि इलिगलिटी ज्यो आसा IDCन त्यो ह्या नागरिक समितीन ह्या ऑथॉरिटी कडेन दाखोवन दिल्ल्यो आणि एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें। आणि ह्या जॉयंट इन्स्पेक्शनानुसार हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर मडकयन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार केल्लो आणि ह्या रिपोर्टान ज्यो काही इंडस्ट्रीज मडकय ज्यो आसा लायक 21st सेंचुरी स्टील इंडस्ट्री, बालाजी, गोवा इस्पात, मांडोवी ह्या फॅक्टरी विशयी उल्लेख केल्लो। आणि ह्या फॅक्टरीनी जो गैरव्यवहार चलता, इरेग्युलरिटीज आणि भितर इलिगलिटीज आसा, म्हळ्यार जवळपास एका कंपनीत कितकेशे इलिगल रूम्स आशिल्ले, थंय बेकायदेशीर वेस्ट वॉटर थंय उगड्यार सोडलेले, थंय हेल्थ जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा त्या रिपोर्टान ताणें म्हणलां की मस्किटो ब्रिडींग जातालें, मुतारी आसा त्यो उगड्यार सोडलेल्यो, अश्यो अनेक थंय गैरव्यवहार थंय चल्लेले। आणि 12 डिसेंबराक हो रिपोर्ट तयार करून तो तेंच्यांनी IDCक ते एक्शन घेवपाक फॉरवर्ड केल्लो। सगळे मडकयकारांनी घरांनी सगळे लोकांनी जागे जावचे आनी फुडें येवचे। लेट्स डू समथींग बेटर। वी आर नॉट कम टू डू एनीथींग नेगेटीव वर्क, बट वी आर कम टू डू समथींग बेटर वर्क। बरें करूया कितें करपाचें। तांकां कितें तरी एसिडंस जाय म्हणजे ते म्हणटा सगळे 7 दिसान जावपाक जाय, पूण ते कितें आसा फॉलोअप करून म्हाजे सिनियर्स आसा जे जनरल मॅनेजर आसा, रिजनल मॅनेजर आसा, मागीर MD आसा, तेंचे कडेन करून तेंची मिटींग घेवपाक जाय, जेणे करून कितें जाय तें चॉकआउट करपाक मेळटलें आमकां प्रोग्राम जाय। 7 दिसाची मिटींग जातली पळय, ते दिसा तुमी जॉयंटली जें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी तुमकां जें कितें फायंड आवट जालां तेजेर तुमचो टॉक जातलो काय फक्त त्या लिस्टूच दितले तुमी तांकां? ना, तें हांव कांय सांगूंक शकना, कित्याक म्हाज्या सिनियरान तेजेर घेवपाक जाय, कॉल घेवपाक जाय। पूण हे इश्यू आसा न्ही ते सगळे डिस्कस जातलेच।